फाटली इफ्फीत 10 कोटींचो भ्रष्टाचार जाला म्हणून प्रदेश काँग्रेसीन आरोप केला। ह्या व्यवहाराचेर काँग्रेसीन सरकाराकडच्यान स्पश्टीकरण मागला। काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान घाल्लो आरटीआय प्रस्नात ही माहिती उक्ताडार आयल्या। ह्या माहिती प्रमाण ईएसजीन भायल्या कलाकारांच्या कार्यावळींचेर सुमार 1 कोटी 80 लाख मोडल्यात, मात गोंयच्या कलाकारांच्या फक्त 11 लाखांच्यो कार्यावळी केल्यात। 2012च्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात मनरिजवण सोसायटी कडल्यान 10 कोटी रुपयाचो घोटाळो जाला। सरकारान घोटाळ्याचे स्पश्टीकरण दिवचे अशें काँग्रेसीन मागला। हो प्रस्न विधानसभेत काडपाचे काँग्रेसीचो म्हणयारो आलेक्स रेजिनाल्डान उलोवन दाखयला। I had alleged that there was a scam of almost 10 crores in ESG. I am saying again, we have still not got details of any of the money spent. We have got details, and I had alleged that Goan artists were being discriminated, and artists from outside were given more tenders, or rather more jobs for IFFI or more programs. In fact, it is very clear from the RTIs. I have supplied you the information. In fact, we have seen, in that list. फाटल्या इफ्फीत गोंयच्या कलाकारांचेर फकत 11 लाख रुपया जाल्यार गोंया भायल्या कलाकारांचेर 1 कोटी 80 लाख रुपया मोडल्यात अशें रेजिनाल्ड म्हणटा। Hardly about 11 lakhs have been given to local artists, as almost 1 crore 80 lakhs has been given to outside artists. Now all this has been done, all these works have been done. Not a single person has replied till today whether there is a scam or not, how much are the expenses, or nobody has replied to me till today. Yes, I will be saying, in fact, we have got hardly very little time. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। वास्को पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान हालींच उक्तावण केल्ल्या उदकाच्या टांकयेचें काम कोणे केल्लें ह्या प्रस्नावेल्यान सोमारा मुरगांव पालिकेची बसका बरीच तापली। ह्या टांकयेचें श्रेय कोणाक हाचे वेल्यान नगरसेवकां मदीं वाद जालो। नगरसेवक आनी जुजेची घरकान्न नॅनी डिसोजा म्हणटा टांकयेचें काम आदलो मंत्री जुजे फिलिपान करून घेतिल्लें, जाल्यार आमदार कार्लोस आल्मेदा म्हणटा टांकी वास्कोचो आदलो आमदार राजेंद्र आर्लेकारान उबारिल्ली। सोमारा जाल्ल्या मुरगांव पालिकेच्या बसकेन वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा आनी नगरसेवक नॅनी डिसोजा मदीं बरेच पेटले। हालींच उक्तावण जाल्ल्या उदकाच्या टांकयेचें श्रेय घेवपाच्या प्रस्नावेल्यान ही केस्तांवां पेटली। He has openly and clearly told lies that the water reservoir tank has been proposed and done by Arlekar, which is false. I bet him, I challenge him to get all the papers which Arlekar has proposed, and I will get all the papers which the ex-MLA, the revenue minister, has proposed. Let us bring it to the council so that everybody knows about it. उदकाच्या टांकयेच्या कामाची सुरवात आदलो आमदार राजेंद्र आर्लेकारानूच केल्ली अशें आमदार कार्लोस आल्मेदाचें म्हणणें। Second is on the tank thing, that the tank was built, pipeline घालपाक 2 वर्स लागले, 1.5 वर्स लागले. शी tank बांदल्या, पूण the pipeline चे electric plan कोण जाल घालपाक. Where even PWD minister has said, I have got a file. That project was proposed by Rajendra Arlekar. He was the MLA. The PWD minister was the Davlikar, and the chief minister was Parikar last time. त्यांना प्रोजेक्ट प्रपोज केलेलो. इट इज इन रायटिंग। वास्कोच्यान दिशान परब प्रुडंटा खातीर। केपें तालुक्यांतल्या कुमेरी शेतकारांक सरकारान जमनीची मालकी सनद दिल्या। दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी एन.डी. अगरवालान 80 कुमेरी शेतकारांक सनदी वाटल्यो। 31 डिसेंबर मेरेन आनीक 3,000 शेतकारांक सनदी मेळटल्यो अशें अगरवालान उलोवन दाखयलां। Issue of Kumeri cultivations is pending last many years. Sanad has been issued earlier without actual measurement or demarcation of the site. Now government has appointed special officer teams who are in which surveyors are there, deputy collector, cadre officers are there. They are measuring the area, fixing the boundary stone on the site, prepare the map, and now we have issued this about 80 people today from Kepe Taluka. Like that earlier also we have issued number of the cases, and we are targeted by 31 December jitne the all Kumeri issue which are pending to be cleared. फाटली कितलीशीच वर्सां केप्याचे कुमेरी शेतकार सरकारा कडेन जमनीची सनद मागताले। सनदी मेळिल्ल्यान शेतकारांनी सरकाराचे उपकार मानले। आमी उत्पन्न आसा तेजे उत्पन्न आमी खायत आसा, आमकां सरकारान कांयच आमकां दखल घेवन नासली, पण येताले वयताले। आज ह्या BJP गव्हर्नमेंटान आमकां ह्या गरीब लोकांक ह्यो आमी सनदी दिल्या, आनी
आमी एक कमिटी नेमले कडेन आसा फॉरेस्टाची, सरकारान बी आमचेर सदांचें लक्ष दवरचें आनी ह्या उरले त्या सगळ्या लोकांक आनी ह्यो प्लॅन दिवचे अशें आमचें म्हणणें आसा. 1983 सावन आमी कल्टिवेट केलें जाणटेल्यान, एक आज्यान जावं पंचान केलें आसलें तें आमकां खूब वर्सां आमकां कश्ट केल्लें, पूण तें आमकां फळ मेळनासलें. पूण आज ह्या BJP गव्हर्मेंटान पर्रीकरान हें बरें करून दिल्या, लोकांक फुडें दाखोवन दिलें आसा आनी लोकांक खरें आज तेंची तोंडां पडल्या आसा. समीर भट, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.